प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 8वा विसवोर वोड 4 ते 15 पर्यंत. लूक चॅप्टर 8 वर्सेस 4 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दर एका नोगरांतावन लोक जेजू सोडशी येतालो. अशें एक उरपोज एकठांय जाली तेन्ना ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो ओंपी आपलें बी ओपूंक गेलो. ओंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी लोकांन तें माडयलें आनी मोडबा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. आनी दुसरें खडपाचेर पडलें. तें किल्लोलें पूण शेड नासली देखून सुकलें. हेर कांट्यां मदें पडलें आनी कांट्यां बरोबर वाडलें आनी तें दामून धरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी किल्लोन 100 पोट ताका पीक जालें. आनी व्हडल्यान हाडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यांनी हें आयकुचें. वपारींचो हेतू हो. ताच्या सिसांनी हे वपारीचो वोड ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राजाचें गुट ओळखूंक तुमकां दिल्लें आसा, पूण हेरांक ते वपारीनीच सांगपाचें, कित्याक ती दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना, तो वपारीची समजुणी यी. जेजू वोंप्याच्या ओपारीचो वोड दिता. बी देवाचें उतर. वाटेर आसात ती ते आयकतात ती, पूण मागीर बावाडतोरीना जावन तांकां सोडवून मेळना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खडपाचेर आसात ती उतर आयकून तें खुशालकायेन मानून घेतात ती, पूण तांकां पाळनात ती थोडोच वेळ बावाड धरतात आनी परिक्षेचो ओगत पावतोच ती फाटीं सरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकतात ती, पूण वेता वेता जिवाच्या दास्तीक आनी गिरेस्कायांक आनी मौजांक लागून ती दामोन उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात ती. प्रितीच्या भाव-भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू म्हणटा, एक वोंपी बीं घालपाक शेतान वता. एक वोंपी बीं घेवन शेतान वता. आनी आमी भाव भयणी जाणो की एक शेतकामती बीं आपल्या शेतान घालिना जाल्यार ताका केन्नाच पीक मेळचें ना. म्हणटच आयज जेन्ना जेजू ही वोपार आमकां सांगता, तो म्हणटा आपलें उतर जिवें उतर जावन आसा तें एक बीं. आनी तें बीं भाव भयणीनो 4 जमनीचेर पडटा. जें बीं आसा, जे शेतकामती आपलें बीं वोंपता तें 4 शेतांचेर पडटा, 4 जमनीचेर पडटा. पयली जमीन म्हणल्यार ती जावन आसा वाटेर आनी सुकणीं येतात आनी तें बीं घेवन, तें किल्लोना तें बीं घेवन वता. तेज्या उपरांत दुसरें बीं एका खोडपार पडटा, तें किल्लून येता पूण ताका त्या खोडपाक थंयसर ताजी पांव भितर वचना म्हणून तें बेगीनच वयर येता आनी तें मागीर मोडटा. तिसरें म्हणल्यार कांट्यांनी तें बीं पडटा पूण एक पाटी व्हड जातकूच तें कांट्यांनी तें चेपोन रावता आनी तें आतां पीक दिवंक पावना. आनी चवथें म्हणल्यार हें बीं एका बरे जमनीर पडटा आनी तें जमनीर पडल्या उपरांत तें एक पीक दिता 30, 60 आनी 100 पर्यंत. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां जेजू ही शिकवण दिता, तो आमकां सांगता की ज्या भाशेन हे 4 जमनी आसात, तो म्हणटा आमचें काळीज जावंक जाय ते बरे जमनी भाशेन.
भाव भयणीनो, ह्यो 3 जोमणी ज्यो ज्या जाग्यार तें बी पडटा ती बी दिवंक ते पीक दिवंक पावना, फळ दिवंक पावना, पूण फकत एकूच जोमणी, 4 जोमणी मदे एकूच जोमणी जी बरी जोमणी आसा त्याच जोमणीन एक आमकां पीक मेवता. आनी तेच भाशेन आमचें काळीज, आमचो आत्मो जावन आसा ती एक जमीन. जेन्ना आमी ह्या संवसारान रिगून रावता, आमच्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमची चोत्राय दवरता, आमी पयशांचेर, दोडवांचेर, आमच्या भाटांबेसांचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमच्या सगल्यांचेर आमी आमची चोत्राय दवरता. आमच्यान आतां देवाच्या उतराचेर चोत्राय दवरूंक जायना. पयलीं आमी चोत्राय दवरूंक जाय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्नाच की उतर आमच्या काळजान रिगून रावता. आनी आतां त्या उतरा वरवीं आमच्यान आतां एक स्पिरिच्युअल, एक आत्मीक पीक दिवंक जाता. आनी आत्मीक पीक म्हणल्यार मोगाचें, शांतिकायेचें, सगळें जें देवाचें आसा तें आमी दिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी तें पीक दिवंक पावता, आतां देवाचें सगळें जें आमच्या आत्म्यान आसा तें आमच्या मनांतल्यान, आमच्या जिवितान, आमच्या कुडीन आनी आमच्या सगळ्या जिवितान व्हांवता. आनी आमकां आतां सगळें देवान जेजून जें घडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता. पूण भाव भयणीनो, आमची चोत्राय फकत आमी सगळ्यांचेर दवरल्या आनी केन्ना थोडो वेळ काडून आमी मागणें केलें, मिसाक गेलीं, तेर्स केलो, मातशें कितें केलें, थोडो धर्म केलो, थोडें मागणें केलें, पूण आमची चोत्राय खरेंच जेजूच्या उतराचेर ना. आमी केन्नाच हें पीक दिवंक पावचें ना. आमी फकत धर्म कोत्तेले. वय, खूब लोक आयज धर्म कोत्ता, मिसाक वेता, तेर्स कोत्ता, मागणें कोत्ता, नोवेना कोत्ता, पूण ताचें मन, ताचें काळीज जेजूचेर ना, ताच्या उतराचेर ना. आनी ना म्हणून आयज भाव भयणीनो, आमच्यान हें आत्मीक पीक जें 30, 60 आनी 100 पर्यंत हें पीक आमी दिनान, आमी एके भाशेन भावार्थी भाशेन आमी जियेता. आनी आमी खरेंच हें जें पीक जें देवान आमकां येवजिलां दिवपाक तें आमी दिवंक पावना. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ही वोपार आमी आयकता, हे वोपारीचेर आमी नियाल कोत्ता, आयज थान आमी हें उतर जें जेजूचें उतर आसा, आमकां त्या उतराची सजमणी घेवन आमच्या काळजान रिगून दवरुया, ताजेर आमची मनाची नोडसणी करुया, तें उतर आमी पाळपाक आयज सुरवात करुया. आनी तेन्नाच की आमी हें जें पीक जें जेजून आयज आमकां सांगलां वोपारीन तें आमी दिवंक आमी पावतले. आनी तेज्या उपरांत दुसऱ्यांक पासून ह्या जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आमी फावो जातले. आयज हें सुरवात करपाक आमी आयज थान हें फुडें सरोया आनी हें पीक जें जेजून आमकां सांगलां दिवपाक तें आमी दिवपाक आयज थान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.